सोडा म्हाका म्हाका कितें हांगा बांदून गेला सोडा म्हाका कोणी म्हणे नात गे हांगा सोडा म्हाका डोंट डिस्टर्ब कोण तूं दया करून सोड म्हाका हांवें तुजें कितें बिगाडलां सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है बंद कर तुझे फोटो बंद कर तुझे फोटो कसले पोद हे पोद पयले तरी आयकल्लें जाल्यार आज हांव ह्या स्थितीर पावतो ना मुझे प्रायत तरी पडले म्हाका कित्याक हांगा हाडलाय सगळें तुजे वरवीं जालें सगळें तुजे वरवीं जालें म्हाका कित्याक दुसोताय तुजी वळख सहित म्हाका ना तुझे तोंड सहित हांवें पळोवंक ना तोंड पळोवचें नाका तोंड पळयल्यार तुजी चूक तुका वळखवची ना सगळें केल्लें तुवेंच तूं माथ्यार नाव न्हू उदक म्हज्या मुळा कितें वताय हांव कांय पोपाय रूख न्हय माथ्याक वतलें तुवें देखून शिंगां फुटलीं सगळें केल्लें तुवेंच देखून शिंगां फुटलीं सोड तें सोड तुका एक काणी सांगता काणी तेदाळाची काणी तेदाळाची भुरगेपणाले दीस ते काय बरे दीस ते मजेचे पिटोकारीनातले गुडेनात बोवानातली रानानात तेडे जात्रो एडे फेस्ता गांव भर संभ्रम कसो आसलो आमचो गांव 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 हंगेली कोंबी तांगेर तांदी धरतली हंगेली कडी हंगेर भोंवतली चार गच्चांक एकच रेडिओ गोट्यांत पुडपुडीत पाडयो सालांत भुरग्यांच्यो उडयो पिरी पिरी पावसाक दोलतल्यो माडयो हंगेर कोंकली काडल्यार तांगेलो कासाय हांगा हांगेले मोर जाल्यार तांगेले असो कांद हांगा सासली कोर्ट समाधानाचे वर्त एकच मनशापणाचे समर्थ नातलिकांची पार्थ जातीक एक इस्कलांतले शाळस जाल्ले मंदिर गावांत तीन देवळां तरी बत्ती नातली अडकळ अरे रामा साहेबा हांगा जात्रो चलता वस्सवार जात्रो उलोवन बसल्यात ये आमी गम्मत करया जात्रो रावया साहेब रावया हांव एक पद म्हणटा ना जात्रो आमच्या रे गावांत देव बरें करो
जात्रो आमच्या रे गावांत 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 गाव रे आमचो कार्मेल गुडियाचो क्रिप्टा बाहेर वसा नका साहेबा पादरा जोर करता सॉरी पदरावानं बक्षिया गाव रे आमचो माया मोगाचो गाव रे आमचो माया मोगाचो भावा बहिणी संगी मिळून मोगांची येवसो भावा बहिणी संगी मिळून मोगांची येवसो रानावडा संगी मिळून हसून नाचो रानावडा संगी मिळून हसून नाचो जात्रो आमच्या रे गावांत जात्रो आमच्या रे गावांत जात्रो आमच्या रे गावांत जात्रो आमच्या रे गावांत गुड्या डोंगरार पावून आम्ही बेलसा कतेल्या गुड्या दोनार बसून आम्ही बेंचा कतेल्या एखाद्या मेरार बसून आम्ही कंगे कतेल्या गाड्या मेळ्यार बसून आम्ही कोंगे दटलेल्या लक्ष्मणाच्या घरा बसून कोणच कतेल्या लक्ष्मणाच्या घरा बसून कोणच कतेल्या जात्रो आमच्या रे गावांत जात्रो आमच्या रे गावांत जात्रो आमच्या रे गावांत सांगते वाघ नसतात काही वय की वय मागी रे चिट्टे वाघ मोठे वाघ चिरपुटे वाघ बागेचे वाघ असतात याला आम्ही बघाया जात्रो आमच्या रे गावांत जात्रो आमच्या रे गावांत जात्रो आमच्या रे गावांत जात्रो सक्कडू सत्यानाश झाले सक्कडू संपदले किती झाले जाऊन चे किते पाटला नेकलो येऊन असा तातडी सरा मका पुरो झाला पावसून बसता किती झाले दुनिया किती झाले किती जाऊ ना म्हणून विचारा सगळे सत्यानाश झाले फेस्ता दिसा कसली नळी साई कोणी बाईक पडलो की म्हाताऱ्या पूर्वी तक काही सोडून घडले की देवासो पाडो शाबिता समो आटल्या वर्षात आवडलो तुझ्या अर्ध्याचो गुण सगळे सत्यानाश झाले किती झाले म्हणून एक पोटी सांग नरी हा अंगार राहिले बरी करता किती झाले म्हणून पळयल्यार तुझ्या अंगार येत ही सगळी तांची कामा तांची मुळ्यार कोणाची देवाळाच्या प्रवेशद्वारा लागी आडबालेले मास हाडून दवरला रावया असल्या अन्नाडपणाक आजच एक पर्याय सोदीचे पर्याय सोदीचेस आमच्या आचरणाक मान मर्यादा दिवंक कळीत नातल्याक बूट शिकायचेच आमच्या शेमटेर पाय दवरतेल्याचे दांगे मोडीचे आमची जय कुया करतेल्या गावात जाऊन धावून जायचे वय सारखे सांगलंय तुझे कोणे तरी मुखेल कोण घेऊक जाय हांवच आसा कोण आसा म्हजे सांगाता चल या तर सक्कट बंद करूया डाऊन डाऊन बंद करा ओ रे अंगे अंगा साहेबा म्हाका एक सांग आडवरलेल्या मासाची पोटली थंय दवरलेले ते पळयला की पळयला कोणे दवरले ते गुत्तुरा
काल जात्रो समोर रजा दिल्या रे आज जायते जाऊन येवनात आमचे अर्जें जिवीत रजनीस मुक्त जाता हासो पळया सर एक सवाल असा सवाल आजकाल आमच्या समाजात सवाल विचार बसना सवाल विचारले तर ताका देशद्रोही म्हणून वलायतात ना तर सचनाक ताजे तोंड दांपयतात. आजकाल आमच्या देशाच्या वेगवेगळ्या भागांनी एक धर्म श्रेष्ठ आणि एक पाड हो धर्म या माती असो आणि एक परक्यांचो म्हणून लोकां मतीन किडो चोडतात. तर ह्या देशांत एकल्याक ताका जाय तो धर्म पाळूंक संविधानांत रक्षण नांगी सर. संविधानाच्या गळ्याक एक जलो घालणं वणटीर सडोवन दवरणं कितलींगी वर्सां उतरली. आमचे संविधान तशे आमचे संविधान अशें म्हणून स्तुती ओगळाप मात सडला पूण संविधानाचे कितेंच चलना. सोंप्यान सांगचे तर घरा भायर दादलो वाघ घरा भितर येतना म्याव. सर तुका काय जालें रे? म्हाका एक सवाल आसले. तू खंय सवाल मुखारी सर परवा एक नवेंच फिल्म येवचें आसा पूण एका संघटनान दबाव घालून ते फिल्म रिलीज करूंक सोडिना म्हणून धमकी दिली आसा. तांतू तशें कितें आसा? तांणी आमच्या समुदाया विरोध फिल्म केला आणि इतिहास बदलूंचे प्रयत्न केला सर. तुवें तें फिल्म पळयलां गी? ते रिलीज जावना सर. मागीर तुमकां अपमान जाला म्हणून तू कशें सांगताय? ते आमकां कळीत आसा. तांणी जाय म्हणून आमकां टार्गेट करता सर. हळे तुवें तें फिल्म पळोवंक ना तुज्या संघटनांनी तें फिल्म पळोवंक ना मागीर कित्याक वता मातसो? हा म्हाका हे सांग तुका इतिहासा विशीं कितलें कळीत आसा? म्हाका कळीत आसा सर. तांणी हे फिल्म रिलीज केल्यार आमी तांकां वजा घालतले. त्या फिल्माच्या विशयाचेर कितलेशे बूक बरयल्यात खावाना बरयल्यात काविता बरयल्यात डॉक्युमेंटरी केल्यात. हें सर्व करतना तुमी खंय आसल्यात? थंय जाल्यार तुमकां उजो घालूंक जावना गे. आसा गे तुज्या लागीं जवाब? ते म्हाका गोत्तूना सर. पळय कोण गेली पोन राव न्हू हे सर्व तुमचे दाव करीत आसा. तूं एक काम कर पयलें तें सिनेमा पळय आनी ताचे उपरांत तुजी अभिप्राय दी. तुका पसंद ना तर तूं पळय नाका पूण हेरांक आडय नाका कळ्ळें? हांगे ते सिनेमा सोर्या कैसरी मेळ्ळ्यार म्हाकाय दी. हे एक गंभीर सवाल सर. हाचे विशीं आमी एक विचार साथे दवरीचे. खरी देवा आनी धर्माच्या नांवान खंयच्यागी कोणशाच आमची जुलूम आमच्या गांवा पावचे आदी हे करीचेच. हे तुम्ही कितें करतात? कॉलेजी भितर इकून ही कसली गुंडागिरी? मेस्त्री आज राजा घोषण करता. तू घरा वच. अळे रे बेल मारने हांगा बेल मारल्यार मात्र सक्काट काडचे. हे जनवायचे मंदिर जनवायची वळख नासलेल्या तुमच्या पायांची धूळ सहित लागची नाका. मेस्त्री तुझ्या सांबाळात की तुझी जीभ लांब सोडल्यार तू वाचलोय. तुका सांबाळ आमचो सरकार दिता. तू तुझे काम कर आणि तुझी वाट पळय. पूण तुम्ही सरकार न्हय तुमकां जाय जातना दार उक्तें दवरूंक आनी दांपोवंक हें तुमचें घर न्हय. वयर तो आदेश नासतना कॉलेज बंद करूंक जायना. सरकार आमचो पंचायत आमची आणि कितें जाय वय तुझे काम आम्ही सांगला बरे करचे ना तर हेर वाट सोदूंक आमकां कळीत आसा. तकलेर शिंगा नवीनस पुडतना कोरचे खातीर कैंपुनी हांडिया म्हूण जाता. तशें म्हणून भाजे पात्राक तकली दडयल्यार शिंगा सांगाता तकली पुडटली. सत्राय गे कोण
कोण पाजे फातर तुझ्या प्रकार ते पाजे फातर आणि आम्ही कुपा फातर गी कुपा फातर जाल्यार वण ना कोयती बरी पाजेत मेस्त्री तुझो पाठ आमकां शिकाय नाका आम्ही तुझे पुरसे धरत ऐकू आता कॉलेज बंद कर करिना तर तू करीना तर आम्ही करतो हे सर जालें आम्ही पळवूनच आसा विद्यार्थ्यांची सकत तुमकां आनी कळीत ना विद्यार्थी खंय आसात येदळ जीव सोडून धावल्यात आणि तू आमच्या जातीच्या केदोळस तुमच्या जातीच्यान ववयला उडास आसोन दे ताणे आमच्या चेडवाक वेल्यार आम्ही तांच्या चेडवाक वेरया रे धोळ्याक दळो आणि गळ्याक गळो मेस्त्री तुझी गजाल अंगा जमलेल्या सगळ्यांक खबर आसा तुझे हिंदू त्या परक्या जातीच्या चेड्या संगत आसा म्हणून गलिस्कांचे लस दिसायचे तुका मेस्त्रेक बिर्याणी म्हणल्यार बारीक उशेची खंय फाल्यां तुजी दूध त्या तोपीवाल्यागेर अंडी घासता म्हूण टीव्हीर येताना मजा आसतली म्हज्या आंगार हात घालताय आता पळय तू म्हज्या पाया बना मारात त्यागा मेस्त्री और फकत ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है आणि पळय जो हिरो असलो तो कसो विलन जातलो आणि जो विलन असलो तो कसो हिरो जातलो ब्रेकिंग न्यूज आता आली ताजा खबर आमच्या चॅनलात मात्र कॉलेजीच्या मिस्त्रीक लोकांनी बूट शिकवली लोकांचा मिस्त्रीक स्पेशल कोचिंग क्लास ओनली ऑन BNDL 24/7 चॅनल या वीक्षकांनो या स्पेशल कार्याक तुमका सर्वांक स्वागत आमचो रिपोर्टर मिकी येदळूच जाग्याक पावलो हॅलो मिकी हॅलो मिकी सांग आमकां सांग कशी आसा परिस्थिती मिकी टेल अस वी वांट टू नो सांग आमकां हा सर एका मेस्त्रीनं विद्यार्थी करना एका मनशाचेर हल्लो केला हल्लो जाल्यार व्यक्तीक आस्पत्रेत दाखल केला आणि डॉक्टरांनी सिरियस आसा म्हणून सांगला पळया वीक्षकांनो कसली नालिसाय सगळ्यांक मार्गदर्शी जायचे जाले एकलं मेस्त्रीन हात दुबारचे म्हळ्यार कितें जाला आमच्या गावात the city wants to know the nation wants to know India wants to know या विषयी चढीत उलोवंक आमचे संगी आसात देशांतले नामांकीत मनीस स्वागत वेलकम सर सांगा तुमची अभिप्राय कितें सर तुम्ही कितें म्हणटात ह्या विशीं सांगा आमकां तुमकां सर्वांक म्हजो प्रणाम म्हजो अभिप्राय घे पयल्यान पयले हातून विरोध पार्टीचो हात आसा दुसरे हातून विरोध पार्टीचो तोच हात आसा सर तुम्ही सांगा तुम्ही कितें म्हणटात सर तुमचे अभिप्राय कितें ह्या विशीं सांगा आमकां सर न्हीद जावन शॉकिंग गजाल कॉलेजीत बॅट करूंक गेल्ले आमकां विद्यार्थी करना मारायला इतलेंच न्हय आमचो एकलो मनीस आस्पत्रेत सिरियस आसा हे आमी सोशिना हे आमी खंडन करता पळया वीक्षकांनो कुमवादी मिस्त्री जावन हल्लो आमकां मेळिल्ल्या माहिती प्रकार मिस्त्रीन कॉलेजीन जात वाद रचून गलाडो केला वो एक्सक्लुसिव रिपोर्ट आमच्या BNDL 24/7 चॅनलात मात्र हॅलो मिकी हॅलो मिकी सांग आमकां कशी आसा परिस्थिती गिव अस सम अपडेट्स मिकी सांग आमकां परिस्थिती मस्त गंभीर आसा सर या शांत असल्या गावांत भियाचे वातावरण उरता जाला येथूनच मेस्त्री लिपला
आणि त्या मेस्त्रीक शेजारच्या देशाच्या लोकांतही बरो संबंध आसा म्हणून कळीत जाला. सेन्सेशनल खबर. देशद्रोही मिस्त्रीक आसले अंडरवर्ल्ड कनेक्शन. ताका काचे राती तांचे फोन सोमायताले म्हणून आमकां कळून आयला. तर हो मिस्त्री कोण, कितें ताचो इरादो पळयते रावा. BNDL 24/7 चॅनल ही चर्चा चलतली एका ल्हान विरामानंतर. लेट्स टेक अ ब्रेक. आब्बा पुरो जाले. सर कशें आसतलें सर परफॉर्मन्स? तू हे म्हाका उलोवंक कसं दिवं नाही. सर दिया सर, डोंट वरी. एकदम बरें आसलें परफॉर्मन्स तुजें, बरें आसलें. म्हाका इल्लें उलोवंक दी सायबा. सर तुम्ही स्क्रिप्टा प्रकार वाचनात सर. यू आर नॉट फॉलोइंग द स्क्रिप्ट. खाले करीचे स्क्रिप्ट फॉलो करना. तू हे म्हाका एकच डायलॉग दिलाय. अंतून विरोध पार्टीचो हात आसा. कितले म्हण सांगचे सर हांवें? सर एकूच डायलॉग बट यू हॅव टू शोकेस युअर ऍक्टिंग टॅलेंट सर. तुमचे ऍक्टिंग टॅलेंट तुम्ही प्रदर्शन करूंक जाय सर. सर तुम्ही गलाटो करूंक जाय. तुम्ही गलाटो करा सर, तुम्ही गलाटो करा. हांवूय गलाटो करता. लेट्स स्टार्ट. मिस्त्रीक स्पेशल कोचिंग क्लास. अंतून विरोध पार्टीचे हात आसा. अंतून विरोध हात पाय तोंड सकट आसा. आता नाही सर, मागीर सॉरी सर, कंटिन्यू. पण या वीक्षकांनो अजून विरोध पार्टीचो या विषयी चढीत उलोवंक आमचे संगी दुरवाणी संपर्क आसात जिल्ह्याचे मंत्री. हॅलो सर. सर प्रणाम तुमकां. सर सांगा आमकां तुम्ही कितें म्हणटात ह्या विशीं, तुमची अभिप्राय कितें सर सांगा. वय एका मेस्त्रीन विद्यार्थींक वापरन अमायक लोकांचेर हल्लो केला आणि ताका लोकांनी गुशी केल्या. आज कॉलेजींत गुंडारा सुरू जाला. कोण विद्यार्थी देशविरोध नारे उठयतात, देशविरोध वाक फुलां दितात, देशाच्यो सवलतो खानगोन देशविरोध सुलोवन आसात. पळया कई पावलां आमच्या राज्याचे कानून व्यवस्था. एका मेस्त्रीन गुंडाबेरी करचे म्हळ्यार कितें अर्थ? खंयच्या जाती सुंबळय तुवें? सर तुमच्याच वय गे तशें जाल्यार म्हाका टार्गेट करून कोण गेम खेळल्या आणि अंतू विरोध पार्टीचो हात आसा. अंतून विरोध पार्टीचो हात आसा. सर हांवें सांगलें न्ही विरोध पार्टीचो हात आसा. वय अंतू विरोध पार्टीचो हात आसा म्हाका कळ्ळें जाला. आज न्हय फाल्यां भितर रुजवात समेत तुमच्या मुखार हांव दवरतलो. मुख्यमंत्रीन कदल चर्चा बरी करतलो. सर आमकां एक सांग सर, आमकां सांगा सर. आता मेस्त्रीन लोकांक मारला सर. वय लोकांनी मेस्त्रीक मारला. पंडित सर तुम्ही शिक्षण मंत्री जावन आसल्यार तर कितें करतात सर? कितें परतून सांग. सर तुम्ही शिक्षण मंत्री जावन आसल्यार तर कितें करतात? बेश्टे आशाडे नाका. आजकाल हाडपाय दिवचे ते चड जाल्यात. एकलो म्हजे कडेन डिग्री ना म्हणून गांवभर सांगून येते आसा. तुमकां इंडियाची डिग्री कित्याक? हांव US डिग्री आनी दिता तुमकां. सर एट द एंड ऑफ द डे तुम्ही सरकार कडेन कितें सांगूंक आशेतात सर? वय आमी सांगचे इतलेंच. मेस्त्रीक सस्पेंड करा नातर सगळ्या जिल्ह्यांत आमी प्रतिभटन करतले. दार उक्ते आसा, भितर येवयेत. मेस्त्री कितें घडलां तें वायट घडलां मेस्त्री. अरे इलेक्शन लागीवन आसा. हाच्या मध्ये आमी नितळ आसाचे पडटा. विरोध पार्टीक नागपूर मेळ्ळे रे, यावाळे मेळ्ळे बरें करता. पूण मेस्त्री हाच्या मध्ये 2 कामां पाड केली. 2 कामां. पयल्यान हांवें सांगल्या उपरांत हाचेर पोलीस कंप्लेंट केली आणि दुसऱ्यान इलेक्शनांत पक्षेतर अभ्यर्थी जावन रावलोय. सॉरी तुका राव वयला. म्हाका हा फरक पडना. म्हजी वाट नीट आसा. तुमकां वायट घडत म्हूण दिसता तर म्हज्या वाटे वयले उठा. मेस्त्री मंत्रीन सांगले आयक.
तुज्यान एकल्यान झुजूंक जायना. राजेर काडया. राजेर काडूंक हांवें विचारूंक ना. तुमकां कितें आतुराय? हांव एक उत्तम शिक्षक म्हणून जिल्ल्यांत वळखलो. आज कोणी शिक्षक, कोणी वडिलां, कोणी विद्यार्थी म्हजे पक्षेक नात. एक सुरो जाला हांव. 4 दीस जाले उक्त्या जाग्यार म्हजो हल्लो जाल्लो. गायन पडूल्या म्हजेर सुणे पाय उखलून गेले. मनशाची सावळी लेगून पडली ना. देखून सांगता मेस्त्री, आनी मुखारी कोण येवची ना. रावा, म्हजे कडेन एक सवाल आसा. जात्रा दिसा जाल्ल्या गणिताचो सूत्रधारी कोण? तेच आम्ही सोदून आसा. तो मेळिल्ल्या दिसा ताका उक्त्या मैदानार नागडे भोंवडयतले हांव. हाच्या फाटल्यान ह्या मनशाचो हात आसा म्हळ्यार तुम्ही ओप्पोंक तयार? नाका नाका मेस्त्री, सामाजिक रक्षण दिवच्या मुखेल्या विशीं अशें उलोवचें? चिंतून उलय मेस्त्री, चिंतून उलय. रक्षण? कोणाची रक्षण करता तुम्ही? मुखल्यान 4 पोलिसांची कारां, फाटल्यान 4 पोलिसांची कारां, आणि मोदे काळ्या कारार स्वरा बरिवेच्या तुमचेर सरकार इतलो पयसो वतो न्हू रक्षण दिता तुमकां. आमचे रक्षण आमीच खुद्द करता. आम्ही या देशाचे रक्षण करता. गाय आणि दुकर खातल्यांनी लुटले पुरो आणि लुटूक आम्ही सोडिना. देश पाठ जाल्लो तूप घातल्यान साहेबा, मांस घातल्यान न्हय. तूप घातल्यान आपणे केलें आणि हेरांक आडवरलें. ह्या विशीं तुमकां फिकीर ना? खंय आसा समानता? आमच्या चेडवाक ते बुलयतात. आमच्या भुरग्यांक शाळांनी मतांतर करतात. सांग म्हाका, सगळो संसार बंदुकाची नळी जोखून बेश्टायता कोण? या आमच्या मातेक काबार करता कोण? सेवेचे निभान आमच्या देशाची संपत्ती लुटतात कोण? तुजेर हास्य वारडचे म्हाका कळीत ना. कितें म्हळे? तुमच्या चेडवांक बुलयतात तेशें तर ती तुमची आसकत काय? तुमच्या चेडवांक तुमचो इलो पवित्र ग्रंथ शिकयलो तर अशें जातें? हे आम्ही सगळे रावयतले. हांगा रावचे तर आमचेच शिकचे, आमचेच नेसाचे, आमचेच काणसेवीचे आणि आमचीच उत्पन्ना घ्यायचे. हे जायना तर खंय जाय ते वचू दी. आम्ही कोणना की बियाना. आमकां जीव दिवूक कळीत आसा आणि जीव काडूकी. मनशाक मोग आणि जतन मेळ्यार पावता. तुमच्या दोरयाची आनी वळेची कांय गरज ना. मेस्त्री, तुझे हें पुराण आयकूंक आमकां वेळ ना. हळे तुज्या दिसाची चिंतलेंच. आजची वेली केस पाटीक काड आनी इलेक्शनांतल्यान भायर सर. काणीक कितली जाय हांव तुका दितां. तुमची काणीक तेंपलांनी कितली पावता म्हणून हांव जाणा. कितेंय जावं, म्हजो निर्धार बदलचो ना. मेस्त्री, कोण आसा तुजे संगी? कोण? मीडिया आमचे सांग आता. पब्लिक आमचे कुशेन दोडो गोदाम आनी कुस्ता. अळे तुमचे तसले थोडे भिवकुरे जेलांत धरून पोसतात. म्हाका कोणाच्या बियान जिवोवची गरज येदोळ येवंक ना. मीडिया पयशे दिवन पोसतात. म्हाका मिडियाची गरज ना. हांवें गोदाम आनी कितेंच बंद दवरूंक ना. कित्याक हांवें कोणाचें लुटुल्लें ना. मेस्त्री, तूं LKG जाल्ले बरें करताय. हांगा तुजे कांय जाला ना. हांगा दुडवाचे मात्र. तें सोड, कितें आसा तुजे संगी? कितें सांग म्हाका, कितें आसा? म्हजे कडेन कितेंच ना म्हणून तुका कोणें सांगलें? अळे म्हजे कडेन फायल आसा आनी ह्या फायलांत तुजे सगळे आने बरयले साक्ष समेत आसा. फायल आसा? कितें आसा तातूंत सांग म्हाका. फायल ह्या फायलांत कितें आसा म्हूण तुका कळीत जावंक जाय? ह्या फायलांत कितें आसा म्हूण तुमकां कळीत जावंक जाय? ह्या फायलांत कितें आसा म्हूण तुमकां कळीत जावंक जाय? पुटा सांगके वंदो तुवें करता म्हूण बसोन करिनातली कामां. पुटा सांगके येराडो
इतल्या दिता तितल्या दिता म्हूण लोकांक बसवून लोकांक ओडून घेतल्या पैशा सोबीवर कुठं संख्ये तुवें अधिकार घेतना तुझे ती असली आस्त आणि हेले संसभेक दिली आस्ती सोबीवर कुठं संख्ये नाल्को तुझ्या इंडस्ट्रीतान विदेशात एक्सपोर्ट केल्या आठवले मासाच्या बिवर कुठं संख्ये आयलो कुठं संख्ये आरो कुठं संख्ये येळो कुठं संख्ये एंटो कुठं संख्ये ಒಂಬತ್ತು रुस्वात या पत्रांत आसा आनी संगत आसा गायच्या शेणात जावन बंगार जाताने आणि तिच्या मुतांत जावन कॅन्सर गूण जाताने शेणात हांव बंगार करता कोण तुका घरा भायर 3 गोशाला आसात आणि तेंत हांव विदेश एक्सपोर्ट जावचे मास घेतले असले अन्नाडी तुम्ही हाचे तसल्या तरणाट्या मुखार घालून लोकांक मागोड करून कोमात उपजयतात लोकांक खावंक सोडिना कित्याक तुमकां भायर जड उणें पडटा हे सगळे मिडिया दिता कित्याक मिडियाक निश्ठाना उश्टे मात्र जाय आणि इस मिडिया सगळ्या पब्लिकाक म्हजे ते शिकून येतली तुवें पोसलो सरोप तुकाच कोण मारतलो मेस्त्री मेस्त्री हाची पुरा गरज आसा की आमी उलोवणी त्यात करया बेश्ट गालाटा कारण जाय नाकात मागीर सांजेर घराचेर पातर पडत तर हांव जबाबदार नाही तुझ्या पत्रांक हांव भियेल्लो तर हांगा आसचो ना मंत्री कित्याक म्हणले विशय हांगा तित्यात करचो तूं म्हाका पयशे दितले सांग कितलो दितले हे सर्व लोक इत्यात करून दी मेस्त्री बारीस पयसो सोन आसाय आमच्या आतां कितले लांब आसात म्हण तुका आनीक कळी जावन नासतलें जर तर हे फायल तुवें पब्लीक केलें तर हाका जावन सो परिणाम दुसरोच मुजो लोक सगळ्या जिल्ह्यात उजो घालतले आनी असो परिणाम तुजेरी पडतलो राजकीय करून काडला मेस्त्री राजकीय हांगाचे सूत्र समजो तूं जिये पेल्याकी जियोंक सोड भायल्यान दुस्माना बरी राव भितरल्यान बिझनेस कर या सूत्र भायर गेल्ल्यांक राजकीय घालांक ना मेस्त्री राजकीय सांगलाक म्हाका ना आणि तुझ्या धमकेक हांव बिलकुल बघना तुझी सगळी पितूड हांव मिडिया मुखार घालता मेस्त्री हे तुझे निमाणे उतर घे वय जाऊन दी नमस्कार मेस्त्री बेगीनच मेळया वेळ लागी पावला परिस्थिती बिघडल्या तुझेच खुशी जाऊन मेस्त्री धुळलो आणि माते कोण काय इतल्या वेळार कोण स्टुडंट की उदा जाय आसले हा ए भितर ये हांगाच राव उदा हाडून येता तू कोण
देंड हातावून तुटून पडला. शिरांतले रगत ओतून गेला. अर्ध्याची उडी उबन गेल्या. हृदयाची उडी उबन गेल्या. नाकांतलो उस्वास संपून गेला. नाकांतलो उस्वास संपून गेला. उठ 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 उठ! या आमच्या मसनाच्या गावात, या आमच्या मसनाच्या गावात. सोडवा गाव ये आमच्या गावात. ओ गाव उष्टो, हो गाव नसतो, ओ गाव लेवटो, ओ गाव बेस्टो, हो गाव बेसतो. उलैनातलो जिबो हुमटो नसोन दे. हुमटो नसोन देत. कुड्डे जातेलांचे डोळे गुगी कोंकोंदीत. गुगी कोंकोंदीत. कूस पडतो नितल्यांचो राती संपोवन देत. उठ 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 उठ! या आमच्या मसनाच्या गावात, या आमच्या मसनाच्या गावात. उठ! या आमच्या मसनाच्या गावात, या आमच्या मसनाच्या गावात. उठ 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 या आमच्या मसनाच्या गावात. उठ या आमच्या मसनाच्या गावात. या आमच्या मसनाच्या गावात. उठ! या आमच्या मसनाच्या गावात. उठ! उठ! या आमच्या मसनाच्या गावात. उठ! उठ उठ तुमच्या अंतस्करणाची कांतोणीस तुमचे वखत. तुमच्या अंतस्करणाचे कांतोनीस तुमचे वकात. तुमच्या अंतस्करणाचे कांतोनीस तुमचे वखत. तुमच्या तुमच्या अंतस्करणाचे कांतोनीस तुमचे वकात. तुमच्या अंतस्करणाचे कांतोनीस तुमचे वखत. तुमच्या अंतस्करणाचे कांतोनीस तुमचे वखत. तुमच्या अंतस्करणाचे अंतस्करणाचे कांतोनीस तुमचे तुमच्या वखत. अंतस्करणाचे कांतोणीस तुमच्या वखत. तुमच्या 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 अंतस्करणाचे कांतोणीस तुमच्या वखत. कोण तो पाप त्या माग मेस्त्रीक तुवें कित्याक मारले सांग म्हाका. कोण तो तुका हांव कोण म्हूण जाणा जावंक जाय. ना 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 तू चुके ना 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 होय हांवच तुजो पूत. तू म्हजो पूत नाही. तू म्हजो पूत नाही. ना तू म्हजो पूत नाही. तू म्हजो पूत नाही. जल्म दिल्ल्या बापायक किडनॅप करचे म्हळ्यार तुका न दिसाचे. जर म्हज्या दोळ्या मुगलो चाल. म्हज्या दोळ्या मुखार रावं नाका. निकाल हांगा तो निकाल तो. तू म्हजो पूत नाही. तू म्हजो पूत नाही. तू म्हजो पूत नाही. तू म्हजो पूत नाही. होय तू म्हजो पूत नाही. निकलता. होय हांव निकलता. पूण तुज्याच घरा हांवें तुका
कैद कर दवरले न्हय बाबा. बोक्सी म्हाका वाडयले हाताक हांवें बांदून घाले. बोक्सी म्हाका जिविताची वाट दाखयले ह्या दोळ्याकूच हांवें बांदून घाले. बोक्सी म्हाका बाबा, बोक्सी म्हाका. पूण हाका एक कारण आसा. म्हजेर अरेस्ट वॉरंट आसा. शिरकून पडच्या आदी म्हज्या काळजाची कांतवणी सांगून वेता. म्हाका इल्लोसो वेळ दी बाबा. तुका आनी म्हाका कांय संबंध ना. म्हज्या वाट्याक तू कदळागी मेलाय. संबंध आताचो न्हय बाबा. संबंध तेदळाचो, ल्हानपणाचो. ल्हानपणाचो म्हाका कितें सूड आसा काडी नाका. वय हांव त्या दिसाचो द्वेष करता. कारण आज हांवें समाजेक उजो घाला. तुटाफटेक कारण जाला. दिसा उजवाड्याक हांवें खून केल्या. कारण ते बालपणाले दीस. बालपण मासूम असता. बालपणाक दुरसो नाका तू. बालपणाक दुरसो ना बाबा, बालपणाक दुरसो ना. पूण सगळे तुझे वरवीं जाले. आज जे कितें म्हज्या जिवितांत घडलां ताका कारण तूच. तोंड तुका हांवें बरें शिकयलां. बरी देख दिल्या. आता मुजेर तू बदनाम घालताय. तुजेर बदलाम घालिना बाबा, तुजेर बदलाम घालिना. तुवें म्हाका बरें शिकयलें, बरीच देख दिली. पूण हाच्या मदें तुवें म्हाका अळे ते काळ सोडटले. ते धंद्यागार, ते कसायकार, कोणाकी पाते तांच्या जादीक मात पाते नाका. अळे ते सेवेच्या नांवान आमच्या देशाची संस्कृती काडून उडून आयल्यात. आमचो धर्म पिड्यार करूंक आयल्यात. तांचेर एक दोळो दवर. अशें म्हूण शिकोवंक ना गे बाबा म्हाका. सांग म्हाका अशें म्हूण शिकोवंक ना गे बाबा. आनी तुम्ही कितले शिकोवंक ना तुमच्या भुरग्यांक सांगा म्हाका. अरे ते नांव मोडचे, मनजातीक देव मोडचे. तांच्या फेस्ताक वचून वचो. ते मुर्तीक पुजा करचे, माट करचे आनी कितें. आमकां आमी जल्मलो धर्म मात्र श्रेष्ठ. आमचेच सारखे राचे काय समान अशें म्हणटा. पूण हांवें तुका कोणाची खूण करूंक सांगूंक ना. तांचो द्वेष करी म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. वय तुवें म्हाका कांयच सांगूंक ना. पूण तुवें म्हज्या मोतींत खाली एक कीड सोडली. आनी वाडता ती कीड जायत जावन हांव ह्या स्थितीर पावला. तुमकां दिसून पुरो एक चिल्लर विशय. हाचे तावन कांय समाजीक फरक पडना. समाजीक कांय बदक जायना. पूण आज तुमी मौन रावल्यात जाल्यार फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक आमचो धर्म श्रेष्ठ म्हणची शिंगां मोडली तर ती समाजीक नीच जावन कंटक जातली हे उगडास दवरा. तुमच्या भुरग्यांक जात का धर्म म्हणलो पाठ शिकोवच्या फुडें मनशापणाची वळख दियात. तो त्या जातीचो म्हूण शिकोवच्या फुडें तो म्हजे वरी एक मनीस, म्हजे वरी एक गरजेवन म्हूण शिकोया. तवळ मात्र समाजाचें बरें जातलें. बक्षी म्हाका बाबा, बक्षी म्हाका. आनी तुमकां जर हांवें केल्ली ही चूक म्हूण दिसता जाल्यार बक्षिया म्हाका. हांव आनी वेता. हांव हांगासर वेतोच. भायर म्हाका जायते जाण लगाड काडूंक तयार आसात. पुलीस म्हाका बंदेंत घालूंक तयार आसात. हाच्या उपरांत हांव तुका केदीच भेटचो ना बाबा, केदीच भेटचो ना.
पण याच्या पहिले एक विनंती. म्हज्या घरा म्हजी बाय आणि म्हजो पूत आसा, पूण आज ती म्हाका कंटाळटात. बाबा पळय म्हजो पूत, पळय म्हजो पूत. हाका तुझे सांगाता सोडून वयता. तू ताका बरी पूत शिकयताय न्ही बाबा, बरी देख दिताय न्ही. वय वय तू ताका बरी देख दिताय, बरो शिकयताय न्ही बाबा, ताका बरी देख शिकयताय न्ही बाबा. वय वय तू शिकयताय बाबा. आणि तुम्ही म्हज्या पुताक बरी देख शिकयतात न्ही. कसो आसलो आमचो गांव, कसो जाला आमचो गांव. हीच आमच्या समाजाची आयची परिस्थिती. आमच्या सर्वांच्या तकलेर म्हजो धर्म श्रेष्ठ, हांवें चिंचेंच सारखे म्हजी धर्म उंचली म्हणली 2 शिंगां फुटल्या. आणि हीच शिंगां एकामेका समाजेंत हांडून अशांती उपजयते आसात. तू जो करताय तो तुझ्या पेल्याचो मोग कर. एकच उपदेश, वर्थोपदेश आमकां दिला. तू जो करताय तसो तुझ्या पेल्याचो मोग कर. तर म्हजो पेलो कोण? आमचो पेलो कोण?